नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनಕ್ಕೆ स्वागत लायक फ्रेश गांटी पान हाणू धुवन पुसून विंडून दवरला पळय हांव गांटी आतां हाका आंबाड 2-3 आंबाड काडून घेता आंबाड मात म्हाका गोड आंबाड आमस मस्त आमस ना हो आंबाड बिंबुलांक 2 बिंबूल हाडून दवरला बिंबूल घालता आनी पळय किर्लू काली रात्री हांव उदकांत घालून दवरला मिठा किर्लू काली रात्री मीठ वचे खातीर उदकांत घालून दवरला तो किर्ला कुडके आनी एक 10-12 बिकंड धाडयलेले आतां हें पुरो ओटू घालून कसं करता म्हूण गोतस की तुमकां हांव गांटयेचे घशी भारी सिंपल रंदय पुळ्ळे आमगेले ट्रेडिशनल रंदय तितली रुची ती रंदय आतां पळय ते पुरो ओटू घालता न्ही कुकरां भितर 2 सीटी काडून घेता हांव 2 सीटी काडून गेले कुडले ते पुरो पळयची एकल्याक शिजून येयले तांतू गांटये पान लायक मेळ्ळे का ते किर्लू तो हांव घालो आंबाडो पूण हांव पळय म्हणलें तुमकां तो आंबाड चिक्की गोडसाण आसता का त्या खातीर हांव 2 बिंबूल घाला हाका आतां हे खंयचे तुमगेल्याक आंबाडय ना बिंबूलय ना म्हण जाल्यार चिंचाम घाले तर शिजयतना जाल्यार एक चिमटी चिंचाम घालचें आनी हाका आमकां एक तिकू मासोल जावका लायक बेंदिनी करतना घालता पळय कोद्देलांनी करतना तशी समची सोय एक हांव एक वेळा सोय काडला एक 4-5 बॅडगी मिरसांग भाजिलेली एक 7-8 गांवची मिरसांग भाजिलेली घालून समची लायक तिकू एक मासोल घालका हाका पळय आतां मीठ घालेलें न्हय तें मीठ सम लागू तें मीठ घालतना चिक्की उणी घालका त्यामुळे आमी ताका मिठा किर्ल घालना न्हय मागीर पळोवन घाली येता आतां पळय लायक न्हय मासोल वांटून घेतला का आनी तें आतां आमगेलें हे गशेक घालता लायक करून मिक्स करून घेता थोडें उदक धुवन घालता हें पातळ करून नजी रांदय चिकेची पळय धबधबी सुका गांटये पानाचे तुमी कसं करताची गांटी काणू आमी गांटये बुत्ती गांटये तळासाणी गजबज्याक पुरा घालताची ते गांटये बुत्ती तळासाणी गजबजे पुरा आमगेल्या चॅनलार राज पशी फुडें आमी विडियोज घाला जे डिस्क्रिप्शना भितर तांतू लिंक दिताची एका पशी एक भारी रुची न्हय गांटये रांदय केल्यार हे सिजनान तो पावसाळे भितर हे तेरा पानां खावूं खंय भारी लायक खंय तांतू भितर रिच फायबरस खंय तशी कॅल्सियम एस खंय ताका आमी बिकंड घाल कुडल्यार आमकां प्रोटीन मेळ्ळें किर्लूय तशीची हेल्था चांग तशी भारी रुची हे खावच्याक आतां समची चांग खतखते हो तिकट जाता तिकून हे उकडी शिजता खंय सुरय शिजता खंय दोन्ही खंय कॉम्बिनेशन भारी लायक जाता पण आमगेले रांदयेक सम खतखते हांव धबधबी केला हे मागीर थोड्या वेळान आनीक सुकी जाता म्हळ्यार आमी बिकंड घालना म्हाका थोड्या वेळान आनीक धबधबी जावन येता रांदय आतां लायक रांदय खतखतयली आनी पळय शाणाव एक कायलीं भितर नारलेल तेल घालून सम चिडती लसूण पण्णा दवरला पळय हांगा लसूण लायक सम गोल्डन ब्रावन कलर येवका लसूण धवी पण्ण घाल्यार लसणे पोरंबोळ तितले येना रांदयेक समचिके गोल्डन कलर येवका म्हूण करपाचें खंय नज लायक हद भाजून येवका लसूण तितले भाजून घाल्यार ते लसणे पोरंबोळ विंगडूच पळयाचे बारीक सगळे सुत्तो आमकां मात न्हय सगळे वाटराच्यांक ते लसणे पोरंबोळ येता पण आमगेले लसूण लायक बदलेत ते कारण आमगेले गांटयेचे घशी वयर घालता आतां आमगेले गांटये घश रेडी जाली ती गांटये घश आस पळयाचे कुडलो दांकून दवरता गांटये घश खातना तातूंत एक तो किर्लू मेळका प्लस ती गांटी मदें मदें बिकंड चाबू मेळटना सुपर रुच जाता ताजेन काडून जेवतना तुमी पुरा ट्राय करा कशें जाला म्हूण सांगे धन्यवाद.